Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. तो थर्ड इयरचे भुरगे जे आहा पळय न्ही कंटिन्युअसली ऑनलायन एग्जामी खातीर डिमांड करता. युनिवर्सिटीन तो सर्क्युलर काडला की ऑनलायन एग्जाम नाका तेंच्यांनी ऑफलायन घेवची म्हणून. हांव पर्सनली वायस चान्सलरा कडेन उलयलो आनी DHE कडेन उलयलो. तांचो प्रॉब्लेम एकूच आसा, हांव लक्षांत घेवपाक त्या भुरग्यांच्या भविश्या खातीर सांगता की ज्या थर्ड इयरची एग्जाम ऑनलायन घेतल्या उपरांत त्याची थर्ड इयरची मार्कलिस्ट किंवा डिग्री सर्टिफिकेट एका प्रायवेट कंपनीन खूब व्हॅल्यू उरना आनी त्या खातीर तांकां प्रायवेट कंपनीक नोकरी मेळपा खातीरय बी खूब मोठ्या प्रमाणात फाटले फावटी जांकां जाला तांकां प्रॉब्लेम क्रिएट जाल्ले आसा. त्या खातीर खुबश्या कंपनींनी बी सांगलें की युनिवर्सिटी कडेन तेजें डिस्कशन जालें, युनिवर्सिटीच्या कावन्सिलाचें डिस्कशन जालें. इवन दो फॉर द PG कोर्स पोस्ट ग्रॅज्युएशन केन्ना जेन्ना वयतात तेन्नाय तांकां प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. हें कितें आमकां जाय म्हणून न्ही, भुरग्यांचो फुडार बरो जावचो, भुरग्यांचें भविश्य बरें जावचें म्हणून युनिवर्सिटीन घेतलेलो निर्णय आसा. हांव युनिवर्सिटीक ह्या संदर्भात उलयलां, त्या खातीर तेंच्यांनी सारसात घेतली, एसोसिएशन बाकीच्या सगळ्यांक, आनी म्हाका दिसता तेंच्या भविश्याच्या अनुसार ती एग्जाम ऑफलायन जावप. कारण ऑनलायन एग्जामीच्या वेळार फर्स्ट इयर सेकंड इयर गोश्ट वेगळी उरता, पण थर्ड इयरची जरी एग्जाम आहा पळय ती तेंच्या फ्युचराच्या अनुसार योग्य आसा. With the rise in the COVID cases at present, it is a big risk for all our students who are going to be attending this exams offline, as well as the teachers and the staff who are going to be present in these colleges. So we demand as Aam Aadmi Party that these exams should be postponed till all these cases are in control. Without these cases not being in control, we cannot go ahead with these exams.